विवेक कितें चल्लां फोंड्या? हॅलो. गो अहेड. सगळ्यां पयलीं जे सरकारान आरोग्य आमची प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशनांक जे चॅकींग दिल्लें त्या प्रमाणे मोल्या गेटीर दिसाक 200 ते 250 सुमार लोक येतात तांकां कंपल्सरी एंटीजन टेस्ट केली वता हय. आणि तेंची काही एक दोन समज जर पॉझिटिव्ह केसीस आसत जाल्यार तांकां रिटर्न धाडटा. परत हितून घेयना, गोंयान घेयना. फक्त रिपोर्ट हो 15 मिनटां लागता येवपाक. दुसरी गजाल शिरोडा आमी आयज पळयलें की सरकार म्हणटा ऑनलायन शिक्षण घेवपाक जाय म्हणून, पण शिरोडा उड्डेन अशें एक गांव आसा थंय 300 सुमार फॅमिली आसा आणि भुरग्यांक जवळ जवळ 3 किलोमीटर जंगलांतल्यान वाट आहा थंयच्यान रस्त्यार खंय तरी एक BSNLची रेंज मेळटा थंय येवन पावसान छत्री घेवन बसचें पडटा आणि तेंचो तो डेली सकाळी जी सर तांकां शिकयता म्हणजे तो होमवर्क आसा जावं अपडेट करचें पडटा तांकां जे तेंगेलें या. हें पुलीस जे शिक्षण आहा तें सगळें हें करचें पडटा ऑनलायन शिकचें पडटा. सो तेंच्यांनी डिमांड केला की तांकां एटलीस्ट BSNL टावर थंय लागीं आसा ताका ओके. फ्रिक्वेन्सी वाडोवन दिवची म्हणून. या. आणि एक गजाल आसली प्रमोद की काँग्रेस आतां सद्या इलेक्शनाचो वारें वाडत गेल्लें आसा तेन्ना आमी फाटले फावटी आयकताले की राजेश वेरेकार काँग्रेसीन प्रवेश केला म्हणून आनी कालूच एक फोंडा ब्लॉक कमिटी काँग्रेसीन प्रेस कॉन्फरन्सद्वारे तेंचोच एक जॉन पेरेरा हो साऊथ डिस्ट्रिक्ट तो जनरल सेक्रेटरी आहा त्याने आपली दावेदारी हे केल्या पण येस. अशें दिसता की रवी नायक फोंड्या रावता काय ना हेजेर हे डिपेंड आसतलें. एब्सोल्युटली. थँक्स अ लॉट विवेक.